मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताची बरी खबर 15वो आवेसोर वोड 29 ते 36 पर्यंत. थंयचो फुडें सरून जेजू गालिलियाच्या दोर्या देगेच्यान गेलो आनी दोंगरार चोडून थंय बसलो. आनी लोकांच्यो उरपोंजी तोंट्यांक, कोड्ड्यांक, कुड्ड्यांक, मोन्यांक आनी जायत्या हेरांक घेवन ताचे सोरशीं आयल्यो आनी ताच्या पांयां लागीं तांणी तांकां दवरलीं आनी तांकां सोगल्यांक ताणें बरीं केलीं. मोनी उलयतात, कोडी दोड जातात, तोंटी सारकीं चलतात, कुड्ड्यांक नदर येता म्हूण पळोवन त्यो उरपोंजी अजाप जाल्यो आनी इस्रायेलाच्या देवाक पोरकोंडूंक लागल्यो. पूण जेजून आपल्या शिसांक लागीं आपोवन म्हणलें, ह्या लोकांक पळोवन चुरचुऱ्यांनी फोडटा कालीज म्हजें. 3 दीस जाले तीं म्हजे बरोबर आसात आनी जेवूंक खावंक तांचे कडेन कांयच ना. उपाशी तांकां धाडूंक म्हाका खुशी ना. वेताना वाटेर तीं पडूंक आसात. शिसांनी ताका म्हणलें, तर हे एकसुरे सुवातेर इतल्या लोकांक धादोशी करूंक आमचे कडेन इतले उंडे खंयचे आसतले? जेजून तांकां विचारलें, तुमचे लागीं कितले उंडे आसात? तांणी सांगलें, 7 आनी थोडीं भोवशीं. तेन्ना लोकांक दोरनीर बसूंक लावन ताणें 7 उंडे आनी मासल्यो घेतलीं आनी देवाक दिनवासून तांचे कुडके केले. मागीर तो शिसांक ते दिवंक लागलो आनी शीस ते लोकांक वांटूंक लागले. सोगलीं धादोशी जायसर जेवलीं आनी उरलोल्या कुडक्या तुडक्यांच्यो 7 पांटल्यो तांणी भरल्यो. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आमेन.